देवाचे उतर ह्या नियाळ मानांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानान आमी दोन अस्तुऱ्यांची खबर आयकता। एक मेलेली आनी दुसरी पिडेन सांपडलेली। दोनूय घडणेन एक विशय आमकां दिसूंक येता आनी तो जावन आसा भावार्थ। पयले घडणेन एके अधिकाऱ्यांची धूव सोंपलेली, पूण ताचो भावार्थ इतलो आसलो की तो जाणो जालो की जेजून ताच्या धुवेचेर हात दवरलो जाल्यार ताची धूव पुनर्जीवन जातली। जेन्ना जेजून ताचो भावार्थ पळयलो तो ताच्या आदाराक पावलो आनी मिलाक घडली। दुसरे घडणेन एक बायल आसली जिका रक्तपात जाताली। तिचो भावार्थ इतलो आसलो की तिणें चिंतले की जोरी तर तिणें जेजूच्या आंगवस्त्राकूच हात लायल्यार ती बरी जातली। तिणें चिंतले तशें घडलें आनी ती बरी जाली। भावा भयणीनो, तुमी तोकले, तुमच्या जिवितांत खूब कोश दोग आयले, तुमी पिडेन सांपडलेले आसात, वो तुमकां कसली गरज आसा जाल्यार जेजूशी भावार्थान येयात आनी पळयात तुमच्या जिवितांत कसले अजाप घडटले ते। शुभ वर्तमानांतल्या अस्तुरांच्या भावार्थाक लागून ती नवी मनशां जाली, तांकां नवो जीव मेळ्ळो। तसले देणे तुमच्यांनी मेळोंक जाता। एकूच खात्रेची वस्त आसा, ती म्हणल्यार जेजूचेर भावार्थ ठेवूंक। प्रार्थुया। मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आडाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव।